ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमच्या जेजू मुखार ह्या घडये दिव्या नेमी आसा आमच्या काळीजांनी मौन सोम्या मुखार उगड्या आमच्या काळजांत सोम्याक आमचो मान आमी भेटोवया पवित्र गीत आमी गावन आसा आनी तो जावन आसा सर्गींत हांव देवलोलो जीव उंडो जो संवंजला 3:16 आमकां सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गिताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो आमचो नाश जावच्याक न्ही बगर आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक आनी तोचो जेजू ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ताचें हजरपण आमकां दिवन आसा ताचें हजरपण आमचे मदें आमी भगता आसतना तसो सर्गींचो उंडो म्हणलें सत आमी मानून घेवया गीत आमी गायता आसतना तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक आदार फाव करून दी तसो सर्गींच्या उंड्यान आमचे आत्मीक बुकांनी तान बागोवन दी आमचे सगळें सदांच ताचें हजरपण फाव करून दी म्हणून जेजू लागीं आमी मागया. ಹೊರಗಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ಭುಜಿಸಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. सुवंजलाध्याय जेजू जिविताचो उंडो म्हळ्यार शिर्शिके काल जेजू आपल्या मासा रक्ता विशीं शिकोवन दिता आनी ह्या वेळार जेजूची उतरां जावन आसात पुर्वजांनी अरण्यांत मान न केले ते मरण पावले पूण जो कोण हो सर्गींचो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो देखून मोगाच्या इस्रानो मान न जावंक पावले लौकीक खाण लोकाच्या पयणाक तांणी 40 वर्सां त्या बसलेल्या गांवाक पयण करता आसतना तांच्या कुडीक आदार दिल्ले पूण येवकरिस्त वा सासणीक उंडो आमच्या जिवितांत सासणीक जिवीत आपणावच्या वाटेर आमकां आदार दिवचो आनी हें पयण निरंतर जावन आसा न्ही केवळ आमच्या जिवीत ह्या संवसार वेळार
बगार सर्गींच्या पैना वेळारी आज तस सोमी ताच्या हजरपण ह्या उंड्या रुपये आमकां दिता आसतना त्याच मासा रक्तांत आमकां बसून दी आणि ताच्या त्या सक्ते मरिफात ताणे दिवच्या त्या सक्ते मरिफात आमच्या जिवितांत ते सस्नीक जिवीत आपणावंक आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमचे मागणे जावं. पूर्वजरू उंडरू मन्ना साववर बिडलिल्लवल्ल पूर्वजरुंडरू मन्ना साववर बिडलिल्लवल्ल निन्न देह उंडरिल्ल ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಮನಿಗೆ Hallelujah, 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, praise you. Hallelujah. 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 Vandan. Stuti. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, praise you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Argantuka Sumya Jisu, Argantuka Sumya Jisu, Aradantuka Sumya Jisu, Stuti Tuka Sumya Jisu, Jai Jai Tuka Sumya Jisu, Namaskar Tuka Sumya Jisu, Namaskar Tuka Sumya Jisu. Maga Chistano Jizmukar ya Gadi Dimbiani Asam. हांव जावन आसा जिवीत आनी जीवनपण जो कोण म्हजेर बरवसता तो ससनाकची येतलो त्याच बरवशाची उतरां जावन आसा जेसूची आमकां हर एकल्यांक ताच्या मोगान भरची ताचेर आमची दिश्ट लावंक आदार दिवची ताचे तन वळटा तें सस्नीक जिवीत आमचे जावन करच्याक आमकां आपणे दिवची तोच जेजू ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ताच्या हजरपण आमकां दिवन आसा तस सोम्याच्या हजरपण आमचे मदें आमी सदांच भोगचें प्रयत्न करता आसतना तस सोम्याच्या हजरपणांत आमी जिवनचें प्रयत्न करता आसतना ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयां तळी हांव रावतलो तुज्या संगता हांव जियेतलो तुजे संगी हांव सुमकतलो आज सदांच आज मात्र न्ही बगर म्हज्या जिविताच्या मेटांनी सदांच हांव तुजे संगत आसतलो
ही बसवणी सुम्या मुखार आमी करता आसतना तुजो हांव मोग करता, तुज्या पांयां रावतलो हें गीत आमी गायता आसतना आमचें समर्पण सुम्या मुखार आमचें प्रे करचें प्रयत्न आमी करया. ही गीत आमी गायता आसतना न्ही केवल उतरां रुपी बगार आमचे जिविताचे संपूर्ण पाती आनी सुम्याचेर आमी दवरया, संपूर्ण विश्वास आमी सुम्याचेर दवरया. तसो सुमी आमकां हर एकल्यांक आदार फोव करून दी आनी प्रत्येक करून सदांच आमच्या जिविताच्या पैणांत आमी ताचे थंय दीस लावन जियोंक, ताचे थंय हुंदोवन जियोंक गरज असो आदार ह्या घडये सुम्यातावन मागून घेवया. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता. आता आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेजू, तुका हांव अर्गां दिता. आतांनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. मुगळा जेजू सदांच तुजे ते विश्वासी रावंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. ह्या रादानांत भाग घेवन आमच्या हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वाद दी. सदांच आमची दिश्ट तुजेर दवरूंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. सदांच आमच्या जिवितांत ते गवळी कशें तूं आमचे संगता राव. आमच्या जिविताच्या पैणांत आमकां सांबाळन व्हर आनी ह्या मुखांत्र बरोवशाच्या वाटेन आमी सुमकोंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कीर्तन 20 आनी 3. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. 5व्या सर्वता मैदानाचेर तो म्हाका विशेव दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. कळक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेस तूं मांडटाय. म्हजें माथें तेलान मागताय. म्हजें पात्र बरोवन वमतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका करेन संगत दितेली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलों. कीर्तन 20 आनी 3 आमी आयकलें. जेजू बरो गवळी म्हणलें सत्या. कीर्तनकाराच्या उतरां मरी फात आमी समजूंक शकता. आनी तेंच गवळीपण जेजून सुवार्थेंत
आसा केल्लें जियेल्लें घडीत आमकां जायतीं मेळटात. जावंक पुरो ताणें 5,000 आनी सडीत लोकांक उंड्या मासलेचें जेवण वाडलें. किर्तनगार म्हणटा 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर ते घेवंक विशय घेवंक तो म्हाका दिता. जावंक पुरो त्या आपोस्तलांक आपणा सांगाता पैण करूंक आपणाचे सांगतपणांत जियोंक ताणें तांकां आपण दिलें. किर्तनगाराची उतरां आसात, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता, नवें जिवीत तांकां फावो जालें. आनी अशें जेजू ताच्या परगट पिसावांत एक खरो गवळी कसो जियेल्ली घडीत आमकां पवित्र पुस्तकांत जायतली मेळटात. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती सोम्यान एक गवळी जावन केल्लें बरेंपण जायतें आसा. आज ह्या घडये सोम्या मुखार आमी ह्या आराधनांत भाग घेवन आसाव. सोम्याच्या हजरपणांत आमी आसाव. सोमी म्हज्या जिवितांत एक बरो गवळी जाल्ली घडीत आमी उगडासा काडचें प्रयत्न करया. जावंक पुरो सदांच तो म्हाका जिवीत दिता, युकरिस्ता मरिफात. जावंक पुरो तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता, पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मरिफात. म्हाका तो सांबाळून व्हरता म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत. पिडाशिरा येताना, विविध रितीच्या कश्टाकांत येताना, हांव निराशी जाताना म्हाका तो कशें सांबाळून व्हरता ती घडितां म्हज्या जिवितांत जायतीं आसात. एक गवळी कशें तो म्हजी जतन घेता, म्हज्या कुटुंबाच्या मनशा मरिफात आसूंक पुरो, म्हज्या सेस सांबारांत आसूंक पुरो, म्हज्या वळखीच्या मरिफात आसूंक पुरो. विविध हंतांनी देव आपल्या परजेची जतन घेता. आनी अशें म्हज्या जिवितांत एक खरो गवळी कसो जेजू आमच्या जिवितांत आसा. आज तें गवळीपण, जेजूचें गवळीपण हे घडी मानून घेता आसतना सोम्याक आमच्या जिवितांत एक खरो गवळी जा म्हणून आमी मागून घेवया. सोम्या, म्हज्या जिवितांत एक खरो गवळी तूं जा, म्हाका सांबाळून व्हर, म्हज्या जिविताच्या वाटेन सदांच तूं म्हाका आदार दी. ह्या संवसारांत विविध रितींनी म्हजें पैन हांव मुखारसून व्हरता आसतना म्हाका विविध रितीचे कश्ट येतात, आकांत येतात. म्हज्या जिवितांत नाना रितीची व्हड वादळां येतात आनी ह्या वेळार एक गवळी जावन तूं म्हाका सांबाळून व्हर सोम्या. म्हज्या जिवितांत हांव वत्मेक रितीन बुकेताना म्हज्या जिविताचो जीव उंडो असो तूं जा. म्हज्या काळजाची ते अत्रेक तूं थांबय, म्हजी काळजाची ती बूक तूं थांबय म्हणून आमी मागया. आनी आमरी फात सोमी आमच्या जिवितांत खरो गवळी कसो आसा तें मानून घेवन सोम्याचें हजरपण ह्या घडये आमी बगचें प्रयत्न करया. सोम्या मोसो गवळी तुजी दया दिश्टासा निरंतरी. तूं सोम्या मोसो गवळी तुजी दया दिश्टासा निरंतरी. सोम्या मोसो गवळी तुजी दया दिश्टासा निरंतरी. तूं सोम्या मोसो गवळी तुजी दया दिश्टासा निरंतरी. करुणेत आसलेल्या साख्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. करुणेत आसलेल्या साख्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बोगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बोगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. सोम्या मोसो गवळी तुजी दया दिश्टासा निरंतरी. सोम्या मोसो गवळी
तुझी दया दिष्टासन निरंतरी बेनास मेले ते वाटेरी सौम्या तू माका परंताव बेनासलेले ते वाटेरी सौम्यांत माका परंतावय सताणी तिचे सावळेरी सौम्या तू माका परंतावय सतानी तिचे सावळेरी सौम्या तू माका परंतावय तू सौम्या मोसो गवळी तुझी दया दिष्टासन निरंतरी तू सौम्या मोसो गवळी तुझी दया दिष्टासन निरंतरी सौम्या मोसो गवळी तुझी दया दिष्टासन निरंतरी आमच्या समोर आसच्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी दवरया उगडापणास ग्रंथांतली 7 बोळ 14 आमकां अशें सांगता ताणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धवे केल्यात ताणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धवे केल्यात उगडापणास ग्रंथ आमकां कळीत आसा जुआंचें उगडापण जुआवन देखले ते दृश्यावळ ताणें ह्या पुस्तकांत पिंतरायलेले आसात आनी ह्या वेळार एक दृश्य तो सांगता तो एक जोमो शिंयासना भोंवती आसलो आनी ते निरंतर देवाक आराधन करताले देवाची स्तुती गायताले ताचे जाणवाय वाकणताले ताचे ते उपकार स्तुती मान पदवी सस्नाच्या सस्नाक आमेन म्हणून गायताले आनी तो वर्ग जावन आसलो तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात शेळयेचो उल्लेख आमकां निर्गमन ग्रंथांत आसूंक बरो लेवी शास्त्र ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा द्वितीनियम ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा आनी देवाळाक ती शेळी हाडटाली आनी त्या शेळयेचेर तांणी आपले हात दवरचे आसले आपणाची पातकां त्या शेळये वयर तांणी सांगची आसली आनी उपरांत त्या शेळयेक तांणी अरण्याक सोडची रिवाज आसली आनी एक रिवाज आसली शेळयेक देवळांत हाडचें आनी थंयसर शेळयाची बळी पेटोवची आनी त्या शेळयेचें रगत 7 पोटी जमलेल्या सर्व लोकां मदें शिंपडावचें आसलें लेविशास ग्रंथांत आमकां ही धार्मीक रिवाज वाचूंक मेळटा आनी जो कोणाक त्या देवस्तुतेंत भाग घेतालो त्या रक्ताचे शेळयेच्या रक्तांत आपणाच्या कुडीक ते शेळयेचे रगत पडटाले ताची पातकां धुवन वेताली आनी आमरिफात ताच्या जिवितांत बरेंपण वा नितळाय जाताली देखून मोगाचे इश्टानो हेब्रेव घरांक बरयलें पत्र आमकां सांगता जर तर एका शेळयेच्या रक्ताक तितली सकत आसा तर सोमयाच्या रक्ताक कितलीशी सकत आसची ना सोमयाचें रगत आमच्या जिवितांत आमकां ते संपूर्ण नितळाय करता म्हणलें सत ह्या उतरांनी आमी समजता आनी देखून उतरां जावन आसा तांणी ते दगले शेळयेच्या रक्तांत दुब्यातली नवे केल्यात हें उगडापण आमकां आमच्या जिवितांत प्रत्येक करून जेन्ना आमी देवा मुखार पावता देव जेन्ना आमच्या जिविताचें आमच्या आत्म्याची नितळाय जाता तेन्ना हेंच अनुभव गमुच्यांनी तुज्या जिवितांत जाता आनी तें जावन आसा आमी आमचे हर एकल्याचें जिवीत तें सोमयाच्या रक्तान नितळ जावन आमी देवा थंय पावचें आमच्या जिविताचो शेवट जोडचो देखून एक घडी बरें जेजूच्या हजारपणांत ह्या घडी आमी आसा वाचता तसो सोमयाचें रगत सोमया तूं आमचेर शिंपडाय आमकां तूं नितळ कर म्हूण आमी मागया
आमची जबाब जावं दी. सोम्या आमकां नितळ कर. सोम्या आमकां नितळ कर. तुझ्या पवित्र रक्तान सोम्या आमकां नितळ कर. आमच्या हर एका पातकातावन आनी मेळेपणातावन आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या सर्व सुखी आनी अस्कतकायेतावन सोम्या आमकां नितळ कर. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा केल्ल्या सर रितीच्या अस्कतकायेच्या पातकातावन सोम्या आमकां नितळ कर. मुगळा जेजू, ह्या घडये तुजे मुखार आसची ही तुजी परसा, तुजो आदार आशेता आनी प्रत्येक करून आमी हर एकली आशेता. सोम्या तुजे ते अमोलीक रगत आमचेर तूं शेणाय. आमच्या जिविताची नितळाय जावं दी आनी आमरी फात तुका रूप रूप देखोंक, तुजे मुखार उबे रावोंक, तुका आराधन करूंक, तुजी स्तुती गावंक तूं आमकां फावो कर म्हूण ह्या घडये आमी मागता. जगिता बुकान पान संको 120 120. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्याकान बागयता. तुझे रगत सोम्या पातातून तें काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्याकान बागयता. तुझे रगत सोम्या पातातून तें काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोलीक तें रगत सोम्या मुझे सार. अमोलीक तें रगत सोम्या मुझे सार. पवित्र तुझे रगत सोम्या मुझे शेण. पवित्र तुझे रगत सोम्या मुझे शेण. तुझे रगत दुस्मानातावन सुडका दिता. तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान भरता. तुझे रगत चिने सुसा सयत लाभयता. मुझे रक्षण सदांच करता. तुझे रगत दुस्मानातावन सुडका दिता. तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान भरता. तुझे रगत चिने सुसा सयत लाभयता. तुझे रक्षण सदांच करता. अमोलीक त्या रगतान तेलाय म्हाका सोमिया. अमोलीक त्या रगतान तेलाय म्हाका सोमिया. पवित्र त्या रगतान नितळ तूं कर सोमिया. पवित्र त्या रगतान नितळ तूं कर सोमिया. Alleluia, 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 Alleluia,
Hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, Somya, hallelujah, 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 thank you Jesus, hallelujah, 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 Gam Somya, Mahima Somya, Vandan Somya, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, thank you, praise you, hallelujah, 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 Somya, तुझे रगत आमचे शनाय आशीर्वाद कर आमच्या जीवितांनी तळकर आमच्या काळीजनी तळकर आमचे मोहनी तळकर सदांच सोम्या तुझ्या रक्ताक साक्षात आमकां आशीर्वाद हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू हालेलुया प्रेज यू थँक यू हालेलुया समिस्त आमी उबी रावया देवाचें उतर आयकूंक आमकां सम्यायती करता आसतना पवित्रत्म्याक ह्या कडये आमचे मदें आमी येवकार दिवया तसो स्वताचो पवित्रत्मो आमचे मदें येवं दी देवाचें उतर आमी आयकूंक देवाचें उतर आमच्या काळजांत रमन दवरूंक देवाच्या उतरांतून प्रेरीत जाल्लें जिवीत आमी जियोंक गरज आसा ते संपूर्ण सकत संपूर्ण सनवाय ह्या घडये तो पवित्रत्मो आमकां फोव करून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया हे देवाचें उतर आमचे मुखार वांटच्या आमच्या भावाचेर आनी आयकोनच्या आमच्या समेस्तांक तशें देवाच्या उतरा मरिफात कृपा बरेंपण फावो जावं दी आमी हरी एकलीं तशें देवाच्या उतरांतून प्रेरीत जाल्लीं जावंक बरवशाची यात्रीक आमी जावंक गरज आसा तो संपूर्ण आदार ह्या घडये पवित्रत्म्या मरिफात आमी मागोवंक मुखार सरया पवित्रत्म्या ए देवो भोर आमची काळजां तुज्या मोगान पवित्रत्म्या ए देवो भोर आमची काळजां तुज्या मोगान सातेणी तुजी आमकां दिवन पवित्र कर तूं आमचें जीवन सादेणी तुजी आमकां दिवूं पवित्र कर तूं आमचें जीवन तूं सामसो आधार ये पवित्रत्म्या तूं सामसो दाता ये पवित्रत्म्या तूं सामसो फुडार ये पवित्रत्म्या तूं सगळींचें दार ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवो ये बर आमची काळजां तुज्या मोगान सातेणी तुजी आमकां दिवूं पवित्र कर तूं आमचें जीवन सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 24ನೇ अध्याय 46ನೇ वाक्यतावन उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान खस सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोगसाणेचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करन सौर वर्सांक परगड करूंक जाय तुमीच ह्या संगतेक साक्ष म्हज्या बापान बासयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींतावन येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांत रावा जाय उपरांत जेजू तांकां शहरांत भायर
बेथानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबार ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी फाटल्या थोड्या मागण्या जमतेत हांव पेंतेकोस्ताच्या दिसाक आमकांच आमी तयार करना आसा. आयच्या दिसा ह्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार स्वामी जेजू पवित्र पुस्तका विशयंत विवरण करून सांगता आनी सांगता क्रिस्तान खस सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो ताणें उठोवंक आसा. आनी हे दुळसू आराधना वेळार पाद्र्यापान सांगलें त्या भोव पवित्र रगत तें वळोवंक आसलें. त्या रक्ता मुखांत्र हर एका मनशान नितळ जावंक आसलें आनी ते रक्ताचें बलिदान सोमयान जेजून भेटोवन मनशाक नितळ केलें. आनी एक मेट मुखार वचून तो सांगता जेजू ताच्या नांवान जिणी बदला पासो आनी पातकांच्या बोगसाळचो संदेश जेरुजलेमांतल्यान सुरू करना सर परसांक परगट करूंक जाय. पातकाचें बोगसाळेचो संदेश सोमयान जेजून तें सांगिल्लें. आमच्या बापा मागणें शिकयता आसतना सांगिल्लें जर तर तुमी फेल्याची पातकां बोगशितात तर तुमचीं पातकां बोगसतलीं. सो पातकां बोगसाळेचो संदेशांत थंयसर पाश्चातापाचो मनोभाव गरज आसा मात्र न्ही. एकमेट मुखार वचून आमी फेल्यांक बोगसूंक आमकां साध्य जाय. आज ह्या मोठो विवरण जाल्ल्या कोडले आमी ह्या विशयेन गमान दवरतले. हांव पातकांचें बोगसाणें लाभच्या खातीर सर्वेस्परा थंय पाश्चातापाचो मनोभाव आमचे थंय येवंक आमी ह्या आराधना वेळार आतां मागतले. हांव मात्र न्ही आमकां दूख येयल्ल्यांक बोगसूंक कश्ट आनी असल्या कश्टांतावन भायर येवंक आत्म्याच्या सक्ते वसत आमी आतां मागतले. हांव आनी केदाळां आमकां असली एक सकत आमचे थंय उब जाता. आमी बोगसाणें मागोवंक बोगसाणें घेवंक साध्य जाता आनी पवित्र आत्म्यान बरोवंक आमकां सुलाभ जाता. आयचें वाक्य मुंद वचून म्हणटा तुमीच ह्या संगतींक साक्ष म्हज्या बापान बायसल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलों. पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावा जाय. जेजूच्या पवित्र रक्तान हांव तो नितळ जाता. पातकाच्या बोगसाणें मेळिल्ल्या वरवीं आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकपणाक तयार जाता. आनी ह्या हंतार स्वामी जेजू म्हणटा तुमकां भासयल्लें तें देणें हांव तुमकां दितां. हिंस जावन आसा पेंतेकोस्ताक आमी हर एकल्यांनी आत्म्याच्या सक्तीन क्रियाळ जावचे बसत आमी आशेवचे मोगाचे न्हू. जेजू मुखार सावन सांगता उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेथानिया पर्यंत आपोवन गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. हांगासर एक संदेश आसा. ह्या संवसारांत आयिल्ल्या मनशांक दैवीक सक्तेन बरोवल्या वेळार ह्या संवसारांत आमी वेता आसतना कोणाकी आशिर्वाद दिवंक आमी साध्य आसा. ही गंभीरतेन चिंता मोगाचें न्हू. जेजू ह्या संवसाराक मनशा रुपी तो आयलो
आणि ह्या रुपांत थावन तो परत सर्गाक वयता आसतना तो आशिर्वाद करणं मनशांक आशिर्वाद करन येता आनी आशिर्वाद ताज्या सिसांक ते आशिल्ल्यांक सगळ्यांक कितें लाभता. आमी पोरनो सल्लो हांवें तुवें पळयलो जाल्यार थंयसर एक आनी एक घडीत आसा आनी थंय जावन आसा एलिया प्रवादी आनी एलिशा प्रवादीचें तें घटन मस्त जाणांक आमकां तें गुत्त आसा. पूण एक घडी बरो आमी तें ह्या वक्ताक हें वाक्य नियाळ करता आसतना आमी तें नियाळ करता. दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत दुसऱ्या थंयसर अध्याय 9 14 वाक्य मस्त गरजेचें. थंयसर आमी पळयता ते पलतडे पावतस एलियान एलिशाक म्हळें म्हाका तुजे सशिल्लो काण पयस व्हरच्या आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली तुज्या आत्म्याचो धोडो वांटो म्हाका मेळ्ळो. एलियान ताका म्हळें तुवें मागलां तें दिवंक सोंपें न्ही पूण म्हाका तुजे सशिल्लो कोसो काडून वयर व्हरतलें तूं थंय पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें ना तर तुका तें मेळचें ना. ते उलयता वेताना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टीक पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळे मदें सर्गार चडलो. एलिशाने देखलें आनी ताणें व्हडल्या थाळ्यान बोब मारली म्हज्या बापा इस्रायलाच्या रथानो आनी रथा सवारानो. तो ताजे नदरे मुकलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपली वस्त्रां पिंजून घेवन पिंजलीं आनी तांचे 2 वंटे केले. उपरांत ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो विंचलो आनी तो फाटीं वचून जॉर्दन तडीर रावलो. ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो घेवन तो उदकाक मारलो आनी म्हळें सर्वेस्पर एलियाचो देव खंयसर आसा. ताणें उदकाक मारतस ते 2 वंटे जाले आनी तो कातरून उतरून आलथडी आयलो. मोगाचेनो हांगासर एलिया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो. स्वामी जेसूय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो वेता आसतना आशिर्वाद करन येता आनी थंयसर आसल्या सिसांक आशिर्वाद लाभता. एलिया प्रवादी विशेष तराच्या आत्म्याच्या सक्तेन तो भरलो. जायती अजापां ताणें केल्लीं आनी इतली अजापें गेल्लो ओ एलिया ह्या संवसारांत वता आसतना तो एलिशाक विचारता हांवें तुका कितें करूंक जाय. आनी एलिशा म्हणटा म्हाका दोरत्यान आत्म्याचें सकत जाय. आनी एलिया म्हणटा जर तर हांवें सर्गाक वयचें तूं पळयताय जाल्यार तुका ती दोरत्यान सकत मेळटली. आनी ती दोरत्यान सकत ह्या एलिशाक मेळटा. पवित्र पुस्तकांत आमी जाणव एलियाचे की दोरत्यान अजापां तो एलिशा करूंक शकता. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो व्यक्ती ह्या संवसारांत वेता आसतना जायतीं आशिर्वादां लोकांक दिवंक शकता. मस्तपटी हांवें तुवें सांगचें आसा ह्या रक्तमासाच्या कुडीक खंयच हाका मोल ना. ह्या रक्तमासाच्या कुडींत कितें करूंक साध्य. तरी पूण पवित्र आत्म्यान भरलेली तो व्यक्ती तर तसल्या कुडीकी महत्व आसा. मोगाच्या न्हू पवित्र पुस्तकांत हांव तूं जाणा मोयचे विशेष पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो आनी थासो पवित्र ताजे तें आसलो इल्लो वांटो आत्म्याचे सकत 72 जाणांक थंयसर आत्म्याच्या सक्तेंत भरतात. ताजे तें एक ल्हानसो वांटो काडन आनी ते पुरो व्यक्ती आत्म्याच्या सक्तेंत भरतात. म्हळ्यार हांवें तुवें चिंतूंक जाय तर ह्या मोयशेच्या थंय कितली पवित्र आत्म्याची सकत वळटली. आनी जेन्ना मोयजे मेलो
थंयसर एक घडीत ह्या उल्लेख आमी पळयता जुदाच्या पत्रांत थंयसर 9वें वाक्य मोगाच्यानो तें वाक्य अशें सांगता मस्तू चिंतप आठोवचें आसलें तें वाक्य थंयसर तें सांगता जुदाच्या पत्रांत 9वें वाक्य थंयसर आमी पळयलें जाल्यार तरी पूण श्रेष्ठ बोडव्या मिंगेलीन सैत मोइजेची कूड आपले स्वाधीन करच्या विशयंत वाद विवाद कर देवसारा लागीं झुजताना ताचे विरोध अकमानाच्या उतरांनी शिक्षेचें फर्माण उसारूंक धैर्य घेवंक ना बगार ताणें इतलेंच म्हळें सर्वेस्पर तुका बेश्टाव. आतां पळया ह्या मोइजेची कूड अत्मो गेला ताजी कूड त्या कुडीक ते मोरणाच्या कुडीक थंयसर आमी पळयोन जाल्यार देवसार थंयसर ती ताका झुजोवंक म्हूण आयला. हजारो लाखांनी त्या वेळार संवसारार जियोवचे व्यक्ती जाय तितले आशिल्ले पूण ह्या देवसाराक सैतानाक त्या तितल्या व्यक्तींची पर्वा ना. ताका पर्वा ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेली ती कूड आसली ती मोइजेची तो मेला तरी त्या कुडीक तो झुजोवंक येता आनी तक्षणच सर्वेस्पर देव कितें करता श्रेष्ठ बोडव्या मिंगेलीक धाडटा. श्रेष्ठ बोडव्या मिंगेलीन येवचें आसलें वर्तें कसलें गरज आसली थंय थंय तें व्हडलें झूज करून व्हरचें आसलें कितें आसलें तर तो मोइजे विशिश्ट रितीच्या आत्म्याच्या सक्तीन भरलेलो व्यक्ती तो आनी ताजी कूड समेत तो मेल्यार ताज्या कुडीक तितलो म्हत्व आसलो आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव सामिंगेलेक श्रेष्ठ बोडव्याक संवसारार सैन्य सवें धाडटा. इसल्यान सैतानी त्याच कुडीक तो आत्रेकता म्हाका जाय म्हूण तो फायट करता. तर हांवें तुवें जाणा जायसय आज कितें आव्हान तूं ह्या संवसारांत आसा जर तर आव्हान तुवें पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन विशिश्ट रितीन भरल्यान तर आमी ह्या संवसारांत वता आसतना आमी जायत्या जाणांक आशिर्वाद करूंक शकतले. हांव संवसारांत जियेत आसतना मात्र न्ही संवसारांत हांव वेता आसतनाय आशिर्वाद करूंक शकताले. हांव आमची जी कितें कूड आसा विनाशी कूड म्हूण आव्हान तूं सांगता हांव ताका मेल्या उपरांत त्या कुडीक मोल ना म्हूण सांगता हांव. तसली कुडी आत्म्याच्या सक्तीन भरलेली ती कूड तर त्या कुडीक मुस्तू मोल आसा मोगाच्यान मुस्तू मोल आसा. त्या देखून हांवें आनी तुवें वावुरूंक जाय आत्म्याच्या सक्तीन चड आनी चड भरच्या बसत. केदाळा मनीस त्या आत्म्याच्या सक्तीन चड आनी चड भरता जीव आसतना सबार बरेपण ताका करूंक शकता मात्र न्ही गूण करूंक शकता बरें प्रसंग दिवंक शकता बरें त्या लोकांक जाय तितलें बरें करून तांकां समृद्धी हाडूंक शकता मात्र न्ही ह्या संवसारांत न्हू तो व्यक्ती तो वेता आसतना थवळी तो आशिर्वाद दिवंक शकता. तर आयच्या वचपांत हांवें तुवें आयकल्ल्या प्रमाणें आमची पातकां पयल्या स्वातेर बोगसूंक जाय. पवित्र आत्मो तो नितळ आत्मो तो सत्यवंत आत्मो आनी त्या आत्म्याच्या संगी
हांवें तुवें वचोचें जाल्यार जेजूच्या त्या भोव पवित्र अमोलीक रक्तान हांवें तुवें नितळ जावंक जाय. तेच भोव पवित्र अमोलीक रक्तान नितळ जावंक जाय मात्र न्ही, आमी एकामेकाक भुगसूंची गरज आसा. पूण आनी एकल्याक भुगसूंक मस्त कश्ट जाता मोगाच्या न्हू. कित्या खातीर आमी आनी एकल्याक भुगसी जाय? कित्याक म्हळ्यार खंयसर भोगसाण दिवंक आमी शकता, थंयसर एकवटांत जियोंक शकता. केदाळा एकवटांत जियोंक शकता. मस्त बरेंपण आमकां जाता. कित्याक कांयपुणी आमकां कांय आमच्या जिवितांत बरें जायचें जाल्यार पयल्यान पयलें आमकां देवान मनशा मुखांतर दिवची आशिर्वादां घे जाय. जर तर आमी एकवटान ना तर आमी एकामेकाक भोगसून एकवट आमचे थंय जोडूंक शकना जाल्यार आमी बऱ्या तरान जियोंक शकना. वांजेलान जायतीं उदाहरणां आसात. जर तर स्वामी जेसू म्हणटा सामाथेवाच्या 18व्या अध्यायान 23 आमी थंयसर आमी पळयता. जेजू म्हणटा खंय 18व्या अध्याय 20व्या वाक्यांत, खंयसर दोगां वा तेगां सांगाता एका मनान मागतात. जर तर म्हाका आनेकल्याचेर राग आसा, आनेकल्याचेर द्वेश आसा, कशें हांवें ताचे सांगाता एका मनान मागोवंक साध्य आसा? जावंक पुरो आमच्या घरा, जावंक पुरो आमच्या पवित्र सभेंत इगर्जेंत आमी एकामेकाक मागोवंक सांगाता आमी मागोवंक साध्य आसा गी. केदाळा पवित्र सभा एकवटान मागता, अजापां घडोवंक शकतात. केदाळा त्या सांब पेद्रूक आमी पळयता त्या धर्मदूताच्या कृत्यांत, थंयसर त्या सांब पेद्रूक धरिल्लें, बंदींत घाल्लें, भायर येवंक असाध्य जाल्लें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्व भक्तिवंत सांगाता मेळोवन ते मागतले. 12वो अध्याय 5वें 12व्या वाक्यांत आमी पळयलें जाल्यार केदाळा पेद्रूक धरल्या वेळार पवित्र सभा सांगाता मेळोवन मागोवंक शकली. आनी थवळ देव वर्तें काम करता आनी बंदींत आशिल्ल्या त्या पेद्रूक सुटका दिता. तर मोगाच्या न्हू, आमी एका मनान मागा जाय तर आमी एकामेका भोगसूंची गरज आसा. फेल्या लागीं भोगसाणें मागची गरज आसा. फेल्या लागीं भोगसाणें मागूंक, फेल्याक भोगसाणें दिवंक आनी एकवटान जियोंक हांवें तुवें प्रयत्न करूंक आसा. किर्तन 103 म्हणटा, आहा त्या भावा मदलो एकवट कितले बरें करना तो किर्तनगार उल्लेख करून सांगता मोगाच्या न्हू. असलो एकवट केदाळा आमकां मेळोवंक साध्य आसा गी. थवळ मस्त आमच्या जिवितांत अजापां घडोवंक शकतात. किर्तन 103 म्हणटा, भाऊ जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया तें कितलें बरें कितलें सोबीत. आनी ताका विवरून 3-4 वाक्य आसा ते मस्त आसा ते आमी नियाळ करया. एकवट आमच्या कुटुंबांनी गरज आसा. एकवट आमच्या फिरगजांनी गरज आसा. एकवट आमच्या देशांत गरज आसा. एकवट आमच्या समुदायांत आमच्या समाजांत गरज आसा. आनी हो एकवट जायचे जाल्यार आमकांच आमी परिवर्तन करना. भोगसाणें दिवंक आनी भोगसाणें घेवंक हांवें तुवें तयार जावंक जाय. आयचो जेजूचो संदेश म्हाका तुका उलोव दिता. तुमकां पवित्र पुस्तका प्रमाणे भोगसाणेचो सुवार्थ परगट करा म्हणटा. आनी तांकां म्हणटा पवित्रत्म्यान तुमी बळवंत जातल्यात. आशिर्वाद दिता मोगाच्या न्हू. आनी उपरांत हे शिस जेजून सांगल्या प्रमाणे एक मनाभावान सांगाता मेळोवन मागतात, आत्म्याच्या सक्तेन भरतात आनी जायतलें बरेंपण ह्या समाजांत ह्या संवसारांत करूंक शकतात. तर आज समे लागीं आमी मागया, सर्वेस्परा आमकां ह्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्या खातीर आमकां भोगसाणें दिवंक आनी भोगसाणें घेवची
कृपा आमकां लाभय म्हणून ह्या वेळार आमी मागया एक घडीभर आमी आतां दोळे धांपून आराधना आमी करतले हे आराधनाच्या वेळार आमकांच आमी संपूर्ण तरान सर्वेस्पराक समर्पण बोगसाणें दिवंक आनी बोगसाणें घेवंक आमी सर्वेस्परा लागीं कृपा मागया जेजूचें तें भोव पवित्र अमूल्यक रगत आमकां हर एकल्यांक ह्या वेळार परिशुध्द करूंक सुमया जेजू तुवें ते खुर्सार वरयल्लें तें रगत आमच्या माथ्याच्या केंसाच्या तुदये तावन पांयाच्या आडये पर्यंत संपूर्णपणी ते वळोवन येवन दी सुमया आमची तकलेचेर तें वळोवन दी सुमया आनी आमचे तकलेंत आसची हर एक तरेचीं चिंतनां हर एक तरेचीं बोगणां ती नितळ कर सुमया आमचें हर एक चिंताप परिशुध्द कर सुमया जेजू आमकां तूं आपड सुमया आमचे ते दोळे तूं आपड सुमया ह्या दोळ्यांनी कितें वायट आमी पळयल्लें सुमया तें वायट आमचे तावन तें निवार सुमया हे दोळे तुजे दोळे बरे पवित्र दोळे जावं दे सुमया ह्या दोळ्यांनी आमी बरेंच पळोवंक आमकां तूं कृपा दी सुमया आमचे कान तुका समर्पिता सुमया ह्या कानाक तूं आपड सुमया ह्या कानांनी आयकल्लें हर एक तरेचें सूख उतरां मेळीं उतरां आनी कितें हे कान मेळ्ळे जाल्यार सुमया तें सगळें मेळेपण काण तूं पवित्र कर सुमया आमकां आमी देवाक समर्पया आनी सांगया सर्वस्व हांव तुका समर्पिता म्हणलें खंतर ताका आमचे हर एक विश्व ताका समर्पण आमकां तें परिशुध्द जावं दिवन आमी आतां मागया सगळो जेजू समर्पिता कुशें सरां ओपसिता सदांच मोग ताचेर पाथीव ताचे थंय हांव जियेता सर्व सावन दिता सर्व सावन दिता सर्व म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता सर्व सावन दिता सर्व सावन दिता सर्व म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सरपडटा लौकीक कुशलाय सांगता कांगे सोम्या म्हाका सर्व सावन दिता सर्व सावन दिता सर्व म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Lord Jesus, I surrender my eyes unto you. Purify my eyes, every dirt, every log, and everything that is blocking my eye. Today, I surrender it to the mighty feet of Jesus. Let my eyes be washed with the blood of Jesus. Lord Jesus, I surrender my mind, every wicked thought, every wicked intention, every evil plans, my own plans I surrender unto you. Lord Jesus, everything that which involves I and which is unfruitful, I surrender unto the precious blood of Jesus, unto the feet of Jesus. Lord Jesus, I surrender my heart unto you. Lord Jesus, every evil intention, every desire of the heart, every evil things that is coming out of my heart, I surrender unto you. Lord Jesus, as we gather one and pray, everything in our body which is a disease, which is an infirmity, every kind of sickness, we surrender it unto the mighty hand of Jesus. Right now, may the mighty power of Jesus enter our life, enter our families, enter our businesses, enter our workplace. Lord Jesus, we surrender our families unto you. Every individual who is sick, every individual who is worried, every individual who is troubled by the circumstances of this world, who is unable to be connected to you, who is unable to have a sound mind and spirit, Jesus, right now, may your precious blood enter their life. Lord, as we are surrendering unto you, as we are praying before you, every place that we enter, our business, our home, our families, our properties, every kind of assets that we possess, right now, may it be transformed by the mighty power of God. Right now, let every intention of our hearts be changed and used for the glory of God. Every disease be healed, every sickness be healed, every blockage be removed. Lord, we surrender and come to your divine feet. Touch us, Lord, touch us right now. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Lord Jesus, every kind of worry that many of us have, we surrender unto you. Worries such as searching for a marriage spouse, Lord Jesus, losses in the business, harms and afflictions upon the families, where there is no peace of mind in the family. Lord Jesus, every kind of internal sufferings, we surrender unto the precious blood of Jesus. Lord, every kind of inner wound which cannot be expressed, right now, we surrender it unto the mighty feet of Jesus. Every kind of wound which is producing and wounding every individual present here and those that are watching online, Lord Jesus, we surrender these wounds unto you. Every kinds of inner scars, every kinds of words uttered against us, every kind of situations where we were ashamed, where there was pain in our heart, every kind of blockage, right now we surrender unto the precious blood of Jesus. Lord Jesus, as we lift up our hands and worship you, let your blood flow through us, heal every inner wound, remove every blockage, Lord. May your precious blood, may your living water flow in our life, our ears, our eyes and our mouth, may it be able to experience the fresh living water of the Lord.
जेसू तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी. जेसू तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड. जेसू तुझ्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर. जेसू तुझ्या रक्तान तूं म्हाका नवो कर. जेसू तुझें रगत म्हाका जिवीत दिता. जेसू तुझें रगत म्हजें जिवीत बदलता. जेसू तुझें रगत म्हाका जिवीत दिता. जेसू तुझें रगत म्हजें जिवीत बदलता. जेसू तुझें रगत म्हाका सोडवून दिता. जेसू तुझें रगत म्हजी दूख पयस करता. Lord Jesus, I surrender every situation that is beyond our control, every circumstances that is beyond us. Lord, every kind of words that are being uttered, that even though we try, which cannot be changed. Lord Jesus, I surrender every incurable diseases in our lives, in the lives of those whom we are praying for. Every person who is sick, who is in the deathbed, who is in their sick bed, those who are in the hospitals, we surrender them unto the mighty feet of Jesus. Lord Jesus, every circumstance, though with all the human efforts seems impossible, Lord, through your word you have sent and healed them. Lord, through your word every circumstance is transformed. Lord, we command using your name and your word. Every circumstance, every situation that seems impossible right now, let there be a supernatural transformation. Let every bondage which seems to not be moved, every mountain that is not being moved, right now in the name of Jesus, we command it to be moved. Every blockage in our life that is stopping us from growing higher and higher, right now in the mighty name of Jesus, we come against it, we cast it out, we bind it. Lord Jesus, every kind of sickness, spirits in our lives, every kind of defaming spirits in our life, every kind of spirits that are pulling us down, right now in the mighty name of blood of Jesus, let it be broken. Lord Jesus, we come against all kinds of spirits that are causing disharmony, hatred and violence in the communities, in the families, in the society. Lord Jesus, in your mighty name of Jesus, let it not touch us, let it go away from us. Lord Jesus, we pray for this ministry. Lord Jesus, use this ministry mightily by your mighty hand. We pray for every musician, we pray for every person who is recording, we pray for every person and the priests who come here, mightily fill them with the presence of God. Lord, as we are gathered here, may your presence move right now. May your mighty power move and change our lives. Let the gifts and fruits of the Holy Spirit come upon each one of us. Let the mighty power of God, which transforms the water into wine, transform our life into sweetness. Every person who comes and tastes and sees, let them glorify the Lord. Let the mighty presence of God move through us. Hallelujah. सर्वेस पोराचे घरी पीडा शिडाना, सर्वेस पोराचे घरी कंत दुखना, सर्वेस पोराचे घरी पीडा शिडाना, सर्वेस पोराचे घरी कंत दुखना, सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय, मोच्या देवा पळोवंक जाय. सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय.
एक सीख आशा मुची ताका पोडेंग जाय जेसुराया वेळोंग जाय एक सीख आशा मुची ताका पोडेंग जाय जेसुराया वेळोंग जाय Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या समरसच्या जेजू मुखार आमी ह्या घडये दिंबियांनी आसाव आमचे मन आमचे काळीज ह्या घडये ताचे मुखार उबारया तो जावन आसा जिवंत क्रिस्त आनी जिवंत क्रिस्त कोणा सकडांक भेटलो तांच्या जिवितांत एक नवो उसवाड फंकलो नवो बरवसो तांकां फावो जालो त्याचं तिबेरिया सरोवराच्या वेळेक पाटी गेल्लेल्या त्या आपोस्तलां बरी सबारपटी म्हज्या जिवितांत हांव पाटी गेल्ल्या तवळ निराशा आयिल्ल्या तवळ सलवणी आयिल्ल्या तवळ बेजाराय आयिल्ल्या तवळ सबारपटी म्हाका कितें घडटा म्हणलें कळीत नासलेल्या तल्या सन्निवेशांत हांव पावत आसतना सोमी म्हज्या जिवितांत आसा म्हणलें सत मानून घेवंक हो काळ जायन काळ त्या घडये तसो सोमी आमचे समोर आसा तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक पळोवन आसा म्हज्या जिवितांतलें हर एक गडीत ताचे मुखार समर्पण करया म्हज्या जिविताचे हर एक निर्धार ताचे मुखार आमी दवरया म्हज्या जिवितांतलें हर एक गोड आनी कोडू सत जेजू मुखार आमी दवरया ह्या घडये तो आमकां पळयोवन आसतना आमच्या काळजा मनाची हर एक मागणी हर एक तेसवां हर एक इरादे सोम्या मुखार ह्या वेळार समर्पण करचें प्रयत्न आमी करया मगळा जेजू तूं आनी तुजे संगती दर्यांतल्यान पयन करता आसतना एका सणे वादळ उठल्लें आनी त्या वादळाक सांपडलेलो तो आपोस्तल ते हर एकले भियेतात आपूण बुडता कडना म्हणून भियेतात आपूण नास जाता कडना म्हणून भियेतात आनी ह्या कारणा खातीर तुज्या लागीं धांवून येतात सोम्या आमकां बचाव कर म्हणून मागतात आनी आजा पेरितीन तांकां तूं बचाव करताय मगळा जेजू ह्या घडये संवसारभर असल्या वाऱ्या वादळाक सांपडोवन आसच्या सर्व लोकांक तुज्या पांये तळी समर्पण करता विविध रितीचे वादळांतले जिवीत जायत्या लोकांचे जाला प्रत्येक करून आर्थीक रितीचे संकश्ट मनशांक रेवड घालेले आसात जायत्या लोकांनी तांचे काम होगडायलां बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात कुटुंबा जिवीत कश्टांचे जाला भुरग्यां बाळांतून मोग आनी सांगातपण मेळटेच ना अशेल्या विविध रितीच्या मारेकार संगतींतय तांचे जिवीत वंदायलां आनी ह्या मरिफात सोम्या आमी बुडता म्हणलें सन्निवेश तांच्या जिवितांत आसा जाला ह्या घडये सोम्या असल्या सर्व वर्गाच्या लोकांक तुज्या पांये तळे आमी हाडटा असल्या सर्व वर्गाच्या लोकांक तुज्या पांये तळे बी समर्पण करता ह्या घडये सोम्या तूं तांचे संगता आसाय म्हणलो दाखलो तांकां तांच्या जिवितांत फावो कर तले लारां तांच्या जिवितांत येता आसतना असले वादळ तांच्या जिवितांत येता आसतना तांची दिश्ट तुजेर लावंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर तुजें हजरपण तांच्या जिवितांत भोगचें प्रयत्न करूंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर नवो बरवसो नवो पाती आनी तांच्या जिवितांत भर नवें जिवीत तांकां फावो कर म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजे लागीं आमी मागता तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सवय मेटा काढता तुझी उतरां पाळता तुझे थंयची येता जेजू तुजो हांव मोग करता तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सवय मेटा काढता तुझी उतरां पाळता तुझे थंयची येता जेजू तुजो हांव मोग करता
मगळा जेजू जो संवंजला दे 5 आमकां तुवें 5000 लोकांक जेवण वाडलेलें घडीत आमकां वाचूंक मेळटा. तो बुकेवन आयिल्लो कंगल जाल्ल्या लोकांक फाटीं धाडच्या बदलाक थंयसर आसले ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तुवें हातीक घेवन त्यो मोड लोकांक वांडच्या मुखांत राज्या पिरितीन तांच्या बुकेक एक खाण म्हणले बरी तुवें दिलें. आनी अशें दादोश जाल्लो तो लोक तांचो नवो संतोश घेवन थंय तावन फाटीं परतलो. मोगळा जेजू तूं जावन आसाय आत्मीक खाण म्हणलें सत आमी मानून घेता. येवकारिस्त रुपी आमचें आत्मीक बूक तूं थांबयताय. येवकारिस्त रुपी आमच्या काळजांत तूं येताय. ती नवी दादोसकाय तूं आमकां फावो करताय. ह्या घडये मोगळा जेजू विशेश करून आमी मागता येवकारिस्ताच्या आचरणाचेर दुबावतेल्या हर एका व्यक्तीक तुजेर एका रितीचे दुबावतेल्या हर एका व्यक्तीक तुज्या मासा रक्ताचे सवालां उदेवतेल्या हर एका व्यक्तीक दुबावांत असलेल्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयां तळी हाडटा. मोगळा जेजू तांचो दुबाव तूं पयस कर. तांच्या काळजांत करो बावार्थ पातयेनी तूं आसा कर. आनी सांगत आस मोगळा जेजू म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत कशें तुवें तें उंडे आनी मासलेचें जेवण वाडच्या मुखांत लोकांची भूक थांबयल्ले परी म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत जो कोण म्हाका मेळटा ज्या कोणाक म्हजी गरज आसा तांचे थंय म्हजेंच सर्वस हांवें समर्पण दिवंक तांच्या गरजांक पावोवंक तांची दुखां बसूंक ल्हान व्हड ना तरी ल्हान ल्हान कृत्या मुखांतर असल्या गरज आसलेल्या व्यक्तींक म्हजेंच समर्पण हांव करूंक ह्या घडये सोम्या तूं म्हाका आशिर्वादीत कर. दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच पेल्याची दुखां पुसचें तसलें बरें मौन बरें काम हांवें दिसपट्ट्या जिवितांत करूंक तूं म्हाका ह्या घडये आशिर्वादीत कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका तुमचे सोम्यान दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका तुमचे सोम्यान दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. मोगळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार हांव समर्पण करता हर एक पिडेस्त भाव भयणीक. मोगळा जेजू गरज आसा ती दैवीक सकत हर एक पिडेस्तांचेर तूं वत म्हूण आमी मागता. त्या रक्तस्रावाचे स्त्रियेन तुजे वस्त्र रापडलें आनी त्या स्त्रियेन केवळ तिच्या काळजांत एकच बावार्थान चिंतलें जावन आसा जेजूचें वस्त्र हांव आपडेन जाल्यार हांव बरी जातलीं म्हाका बरी भलायकी मेळटली. ती खरी पातयेनी तिच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक शकली. मोगळा जेजू आज असल्यास पातयेन असल्यास बावार्थान आमी तुजे मुखार आसा. नाना रितीनी कोस्टनासच्या हर एका पिडेस्त भाव भयणीचो आमी उगडास काडटा. विशेष करून मोगळा जेजू कॅन्सर आनी इतर मारेकार पिडे वरवीं कोस्टनासच्या कंगल जाल्ल्या निराशी जाल्ल्या आर्थीक रितीन कोस्टनासच्या हर एक पिडेस्त भाव भयणीचो उगडास काडटा आसतना मोगळा जेजू तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचेर तुजी ती मोगाळ दिश्ट घाल. तो जावन आसा दैवीक वॉयस म्हणलें सत आमी मानून घेता आसतना पवित्र पुस्तकांत तुजे लागीं पिडेस्त जावन आयिल्ल्या पिडा घेवन आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक तुवें बरें केल्लें बरें. मोगळा जेजू ह्या घडये कोणा खातीर आमी मागून आसा त्या सर्व लोकां खातीर तूं लोकांक तूं आशिर्वादीत कर. तांकां गरज आसा तें दैवीक बळ तांच्या कुडीक तूं फावो कर. तांचें गायत थांबय आनी प्रत्येक करून तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी तुजें पवित्र रगत तूं वारय आनी आमरिफात तांच्या कुडींत ती नव्या भलायकेची बोगणां ताणें अनुभव करूंक नवो सुशेग ताणें अनुभव करूंक ह्या घडये सोम्या तुजी कृपा तुजी खाकूळ तुजी मोवाळाय ह्या सर्व लोकांचेर पिडेस्त लोकांचेर वत म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. म्हज्या मोगान तुजी बाळा
आपोय म्हाका चिनेन तुझ्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या संसार सांडीत तरी मोनीस केंडीत तरी हांव तुका केदें सांडिसोना नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदें सांडिसोना मगळा जेसू शास्त्रान तुजे लागीं विचारलें सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय तुवें ताका म्हणलें उपादेश पाळ तो म्हणालो सोम्या हांव ल्हानपणांतावनूच पाळना आयला तवळ जेजू ताका म्हणालो तर सगळें तुजें वीक सगळें दुर्बळ्यांक दी उपरांत म्हजो पाटलाव कर तुका जिवीत लाभतलें सबारपोटी म्हज्या जिवितांत उपादेश मागणें रजार सगळें करना आयलां तरी एक मात्र कितेंगी बाकी आसा म्हजें जिवीत सासणीक जिवितांतय दीस लावंक म्हज्या जिवितांत सबारपटी ह्या संवसारी जिविताचें आकर्शण हांव सोडूंक तयार ना आनी ह्या मरिफा सासणीक जिवितांत हांव पयस पावला म्हज्या जिवितांत अशें एक अवगुण म्हाका सबारपोटी हें सासणीक जिवीत जोडूंक कारणाचें जाता म्हज्या जिवितांत असो राग द्वेशाची बोगणां सबारपोटी म्हाका एक संदत वा ते देवाच्या राजांतावन पयस वेचाक म्हाका कारणाचें जाता म्हज्या जिवितांत अशें ना बोगसण्याचें चिंताप राजसंधान घेवंक तयार नासले तले चिंताप सबारपोटी म्हाकाय देवाच्या राजांतावन पयस वेच्या कारणाचें जाता ह्या घडये मगळा जेजू आमच्या जिवितांत अशें हर एक अवगुण तुज्या पांयतळी आमी हाडटा सबारपोटी हे अवगुण सबारपोटी हे उणेपण म्हज्या जिवितांत त्या ग्रेस्त तरणाट्या बरी तुजे थंय येवच्याक म्हाका अडकळाचें जाला हो संवसार म्हाका विविध रितीन बुलयता हो संवसार म्हाका म्हजें दिश्ट खाणाचेर नेसनाचेर पांगुरच्या वस्त्रांचेर हांवें पुंजावच्या वस्तूचेरच दवरूंक म्हाका आशा दाखयता आनी ह्या मरिफात तुजे थंय दीस लावच्याक म्हाका एका रितीन आदार करिनासतना रावता मगळा जेजू ह्या घडये आमी हर एकली आराधनांत भाग घेवन आसची आमच्या जिविताचे ते ल्हान व्हड अवगुण तुज्या पांयतळी समर्पण करता मगळा जेजू आमच्या काळजांत अशें आमच्या जिवितांत अशें हर एक अवगुण तूं पयस कर म्हजी दिश्ट सदांच तुजेर कोसोंक तूं म्हाका आदार दी म्हजी दिश्ट सरकार आसूं दी म्हजी दिश्ट सदांच कुर्सयल्ल्या जेजूचेर दवरूंक म्हजी दिश्ट सरकारा जाते घालूंक तूं म्हाका आदार कर म्हज्या जिवितांत अशें हर एक अस्कतकण उणेपण सोम्या तूं पयस कर आनी ह्या मरिफात म्हज्या जिवितांत सदांच हांवें तुजो जावन जियोंक ह्या घडये तूं म्हाका आशिर्वादीत कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता तुझं सुसाय म्हाका सडाणी सर तुझो मोग साय म्हाका सडाणी सर तुझी दया साय म्हाका सडाणी सर तुझी काकूळ साय म्हाका अर्गाची सो अर्गा तुका अर्गाची सो तुका हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया मगळा जेजू या घडी आम्ही मागून आसा ते हर एक इरादे हर एक ते सामान तू स्वीकार कर म्हणून आम्ही मागता या आराधनात भाग्यच्या आम्हा समेसा तुझ्या आशीर्वादाने बेसावणी भर मोतीक समाधान फावो कर कुटुंबा जिवितांत आदार फावो कर पिढे शिडेत वागात तुझा समाधान ददोस्काय आमकां तू फावो कर मगळा जेजू राव आमचे सगळे सदा सर्वदा राव आमच्या जिवितांत आमच्या वाटेत आमच्या निर्धारात आमच्या हर एका करते सोम्या तुझ्या हजारपाट फावो कर हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस हालेलुया प्लीज यू थँक यू हालेलुया 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 Sakramenta Sestanaman Koruya Purvilatya Rupa Butla Novyoriti Aga
द्वेषांत बावळताची बोलतिव्या जसे बाबा तसे सुतार उल्हासाने स्तुतीचा पोती महिमाक सस्नात सस्नात एकाच ताळ्यात हसिता तुका दोगांयच्या स्पिरितान समसमी नावार्ता. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगीसर तुझ्या कडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना.